मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आम्ही रेडी जाल्ले आसा वचपाक मारगांव. सो डिटेल तुमकां सांगता मागीर. ओके, भायर सरता. 9:30 जाले. तूं कितें करता? चला, आई इश्वीक सकयल गेलें. चिकन न्ही ब्रेकफास्ट करूकूच ना, ताका चपाती जॅम लावून डब्यान घालून दवरला. तेज्या खातीर तेजे प्रॉब्लेम, कांयच खायना सकाळ फुडें. ओके, या न्ही तर तुमकां मेळटा मागीर. सो आमी भायर सरला वचपा मारगांव न्ही आमी एक प्लेसीर वयतले. पण आमच्या वांगडा न्ही आमची एक युट्यूब फॅमिली आमकां जॉयन जातले. पण ते कोण आनी तेजे कांय अशें हांव व्हिडिओ बीन काडचे ना तेंचे, कळ्ळें न्ही. सो तेंच्या वांगडा मातशें टायम स्पेंड करतले. मागीर आमी जेवपा बी वयतली असो आमचो आयज प्लॅन आसा, अशें ना? हय. सो तेंचे हांव व्हिडिओ बीन काडचे ना, कित्याक तेमी कम्फर्टेबल ना व्हिडिओन, ताका लागून. सो म्हटलें ती मागीर टायम आसा या म्हटलें. मागीर येताना आमी आनी कोणाच्या घरा वयतले, मागीर तुमकां कळटलेंच मागीर. ओके, सो आतां भायर सरला. घरात ब्रेकफास्ट केले आमी, पनीर भाजी आनी पनीरची भाजी केलेले, चपाती. हो अजून च्या पिवंक ना इश्वी रित्वीक. काल आमी गेल्ले पिक्चराक. खंयचे पिक्चर तूं गेल्लो म्हाका खबर ना? कितें अवेतर? हांव ते अवतार म्हणटाले. एवेटर न्ही ते. ब्लू पेंट केला तोंड. हां, बरें पिक्चर. काल पिक्चराक गेला. पणजे कितें गेल्लो तूं खावपाक? घरा जेवन गेल्ले मी. 10 शो. घरा कितल्या पावला खबर आहा? हो शिव, रित्वीक आनी आकाश गेल्ले. 3 घरा पावला आनी पणजे गेल्ले खावपाक. खंय पॉपकॉर्नाक पोट भरूं ना? कित्याक तुजें पोट भरना पॉपकॉर्नान? घरा जेवन गेले, मागीर पॉपकॉर्न खाले आनी तो हंगरी म्हणचोच ना रित्वीक. तो हंगरी म्हण कितें खालें पणजे? पळय बरें वचून बरें खाता बापू आनी पूत. काफ्रेल तुजे चेडे खाले काफ्रेल? हां, तेच ते. म्हणून आतां तो खायत ना मोबायल चपाती. हांवें म्हटलें एक जाम लावून घे डब्यान घालया म्हटलें. मागीर तो खातलो भूक लागल्या वाटेर आनी ताका आनी खंयचेर हॉटेलान बी व्हरचें ना, खावन चपातीच. ओके, चला भायर सरला. लेट जालो. आमचो प्लॅन आसलो 9:00, पण 9:00 जाता. इशुका बिना सेल्लेक भरयले, गेले आमचे टायम थंयसरूच. 9:30 जाली. सो इशू हांगा बरोबर न्हिदला आनी तोय न्हिदला. तो गेल्लो न्ही काल पिक्चराक, तो न्ही जावं ना, काय खावं ना, चपाती खायना रे. सो पावली आमी मारगांव आनी ज्या आंटीन आमकां लोकेशन धाडला पळय थंय वचून रावतली आमी. मागीर ती थंयसर येतली. खंय चर्ची कडेन न्ही ते? खंय चॅपल आहा ते? चर्च न्ही. दाखयता तुमकां, दाखयता. पावली आमी. आयज बरें आहा म्हणजे वेदर, म्हणजे सॉरी वत ना आयज. दमट कशें आसा, कडक वत ना. पावले काय आमकां अशें ट्राफीक बी मेळोंक ना. हांगासर न्ही फर्स्ट बर्थडे. सो आमी आतां पावला चंद्रेश्वर भूतनाथ. शू केन्ना पावूंक ना. हांव न्ही कॉलेज टायमार येयल्ले, आमकां हांगा हाडलेले. हय, कॉलेज टायमार ते आमकां ते हिस्ट्री सब्जेक्टाक न्ही ते आसताले. सो आमी येयल्ले हांगासर सामके वयर आहा ते. आमकां पावपा येयले स्ट्रेट. आतां आमी बसीन येयल्ले न्ही, इतलें म्हाका याद ना आतां, पण हांगा येयल्ले खबर आहा ते वयर आहा ते. रस्तो न्ही अशे 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 रस्तो. आनी रित्वीक बसला फुडें बायकार. खंय माकड? तो रित्वीक गड्डर सांग. गेले सारके. हांगचे बरें दिसता व्यू. हायट सामके. कोण ना, गाडी आमीच आहा. ना ना, तू केन्ना तू पावूंक ना हांगासर केन्ना? ये नेत्रावळी न्हू, सेम रस्तो आसता, पूण रस्तो एकदम बेस्ट आहा, कांयच त्रास ना. हांगासर बरो बसला. हांगा न्ही खूब माकडां आहा, भंय दिसता खंय मोबायल बी काडूंक व्हरात म्हाजे. बरो बसला पांय सोडून. सो आतां आमकां हांगच्यान वचोंक जाय. हे पळयात आई येतली. सो पावली आमी. आतां मातशें खूब चेंजीस जाला. आई म्हाका दिसता फाल्यां पावता. आई म्हटलें कित्याक खबर आहा, मंकी आसा. आतां भंय दिसता. काल एक व्हिडिओ पळयल्ले हांवें मंकी. एकलो दादलो मोबायल घेवन रावलो, तो मंकी मोबायल घेवन गेलो, तो दियात ना. सो म्हटलें मातशें केअरफुली, खूब माकडां आसा आनी आतां चडोन थंय वयर वचूंक जाय.
खूप चेंजीस आला. आम्ही त्यांना इल्ली पळय स्कूल टायम कॉलेज टायम खूप चेंजीस आला. आयज इश्यू त्यांच्या वांगडा आसा, आयज इश्यू आमच्या वांगडा ना. ओके हा बस आई सावकाश सावकाश चला चला दीदी. आई सावकाश घे पाय दुखले. हे तरी इतलेशे स्टेप्स आहात तिरुपतीक न्ही. खूप स्टेप्स आहा. केन्ना पावूंक ना तिरुपती. पण आमचे एक फ्रेंड गेलेले ती म्हणटाली बरो बनाना खाता. आवयस हे स्टेप जायना आमकां तिरुपतीन वचपाचे. तिरुपती हेज्याकून कितले आहा ते खूप स्टेप्स आहा, हजारांनी स्टेप्स आहा. हें जायना आमकां. हे पळय आनी इतलें आसा. पाय वयर कर. उदक सामकें थंड. सो पावली आमी हे पळयात ते टेंपल आसा. हें नासलेलें पयलीं दाखयता तुमकां. हांगासर एक कितें आसा पळय भितर बंद आहा. हें ब्रह्मदेव, नारद मुनी, शिव पार्वती, मेनाक राजा, सगळे श्री विष्णू सगळे आसा हांगासर. हे पळय अशें आसा. सो आतां वयता आमी टेंपलान. खूप चेंजीस जाला, खूप चेंजीस. सत्तर दिसता आसतलें सर फॉरेनर बी येयल्ले आसा. येतात लोक. कोणा कोणाक खबर आहा पळय ते येतलेच. हय शूज लोकांनी काडला हांगासर. आमी थंयच काडून आयली. आसूं ओके पळय हें टेंपल चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वत पारोडा. यो पांय पडून या न्ही पयलीं. पयलीं पांय पडून या. येयलात न्ही आनी केन्ना पावतली कोणा खबर. फक्त फुलां आनी अगरबत्ती घे. बरें आसा हें पळयात. याद आहा म्हाका हांव कॉलेज टायम पावले शुनात. कितें केलें तें फंड. ओके फंड पेटी ऑनलायन फंडींग बरें न्ही. हय हांगासर हें आसा स्कॅनर आसा आनी तें पे करपाचें. तुमकां कितलें जाय तें बील येतलें न्ही हांगासर. आं ओके न्यू सिस्टम न्ही. सो आयलें म्हाजें नांव येयलें तृप्ती म्हणून आनी शिवातान 51 रुपीज दिले. बरें न्ही फस्ट टायम पयला. हय हय मोबायल बीन अलाव ना भितर. सो आमी वचून न्ही पांय पडून येता. हांगासर न्ही पळय फातर पळयात. खूब पयलींचें हें देवूळ. आतां मातशें बरें केलां. हें पळयात. आनी भितर न्ही तूं असो यो. आनी भितर न्ही लेडिसान अगरबत्ती बी लावप ना. ओन्ली जेंट्सान लावपाचें अगरबत्ती. ते फुडें न्ही अशी पॉंड कशी आहा. हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें तूं खंय थंय वयतलें आतां. शिव पळोवन येयलो आनी पयस आहा खंय. हय न्ही वयर आसा आमी. हय हें पळयात. हांगासर चड माकडां ना. कित्याक खबर आहा हांगासर चड लोक ना न्ही ताका लागून हांगासर माकडां बीन कोण ना. हें पळयात पुरो जंगल सामकें. सो हें आमी जस्ट रावंड मारले. आतां पळोवया हांगासर कितें आहा तें. बरें दिसता ग्रास. कितें आहा शुनात पळोवपा सामकें वीव आहा न्ही. वयस हें पळयात बरें दिसता जंगल. सो जालें आमचें बरे भशेन. आतां आमी तेंच्या घरा वयता. थंयसर हांव कांयच शूट करचें ना. मागीर पळोवया आमचे फुडें कितें प्लॅन आहा तें. मागीर तें तुमकां पळोवंक मेळटलें. ओके चला. सो तुमकां न्ही गाडी रावयला हांगासर. तुमकां न्ही बरेंशी व्यू दाखयता. कित्याक परत न्ही हांगा येवंक मेळचें ना ताका लागून. ओके सो हांगाच्यान न्ही दाखयता तुमकां. हांगा तेवढे फुडें न्ही झाडां बी आसलेले. हय हें पळयात
आर्क कसलो आर्क आसूं आतां हांगच्यान दाखयता हे पळयात तुमकां दिसता आसतलें खबर ना पूण बरो व्यू आसा हांगासर चड गाडयो बीन ना चड अशे लोक बीन येयना कित्याक भितर आहा न्ही ते कोणाक खबर आहा पळय ते लोक येतले ते दिसना दिसना आर्क न्ही तो रस्तो पळय कितलो बरो दिसता शी कितें दिसता मातशें कॅनल ते न्ही पळय तुमकां न्ही कांयच दिसना हा वय सामकें बेस्ट आहा याद येयली आमकां कॉलेज टायमार बसीन येतालीं आमी पिकनीक चलया न्ही तो आनी ऋत्वीक गेलो फुडें बायकार चल यो 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 सो आतां आमी येयला द फार्म हाऊस बार एंड बिस्ट्रो की मंडे क्लोज न्ही बेनावलीम आहा वय बरें न्ही भायर सारूच बरें आहा म्हणटा हांव आनी भितर आजून पावूंक ना सो पावली आमी फार्म हाऊस सो तेंच्यांनी आमकां हें बरेंशें सजेस्ट केलें हांगा या म्हणून सो म्हटलें पळोवया म्हटलें सो बरें आहा हे पळयात फर्स्ट टायम येयला आमी आनी हांगा कारोके सिंगींग चालू आहा वाव हांगासर जायते लोक हांवें न्ही केन्ना फॉरेनरां पळोवंक ना पळय इतले फॉरेनर हांगा येयला ते बनावली फीश लागीं आनी ताका लागून आमी जायते कितें ऑर्डर केला आयली की दाखयता तुमकां हांगासर शिनाणे पळया विथ शेल पयशेनात विथ शेल क्रॅब बरें न्ही सो हें आसा मोरीचें आंबट तीख फर्स्ट टायम ट्राय करता आमी आनी हें आसा प्रॉन्स फ्रायड रायस पोया आंबट जालें आमचें जेवण जेन्ना तुमी हांगा येयले न्ही रेस्टॉरंटान मोरी आंबट तीख ट्राय करात मोरी आंबट तीख खूब बरें आसलेलें टेस्टी आमी केन्ना अशें मोरी आंबट तीख बीन घेयना पूण आयज ट्राय केलें सामकें बरें आसलेलें आनी फीश बी सामकें फ्रेश सगळें जें जें कितें आमी घेतलें दाखयलें हांवें सगळें न्ही बरें आसलेलें खूब लायक जालें ना श्रीनाथाक खूब लायक जालें तुमकां न्ही मातशें भायले व्यू दाखयता जालें आमचें जेवण तसं हें आसा खंय रॅबीट न्हू डक बीन आहा म्हणजे फार्म न्ही तें रॅबीट बीन आसा दाखयता तुमकां सांगासर पळय टर्की तो कोंबो सामकें बेस्ट सांगासर आं हांगा एक बेस्ट आं ओके तो व्हडलो आहा पळय तो सो हांगा आसा बिमराचें झाड जाला बारीक बारीक सो हांगासर आसा एक्वेरियम आनी हांगासर न्ही फावंटन आहा म्हाका न्ही हें रेस्टॉरंट न्ही खूब लायक जालें आं हें पळयात बरोसो फावंटन आहा एम्बियन्स बरो आहा जेवणा वांगडा तुमकां भायले व्यू पळोवंक बरें सो रॅबीट पळयात रॅबीट पण तीन आणि उठ ती पळय
आणि तो एक कितले आगोन दवरला पण त्यांनी. आणि हे असा सुपारी खूप असा हांगासर सुपारीचे अबे हांगासर पळय सुपारी. सो हांगासर पळयात. वाव बेस्ट ना. स्मॉल लेक जस्ट लेकाच्या फुडें तसा रेस्टॉरंट आसतले फिश बरो आसा टायमपास सो हे न्ही बरेशे झाड पळय ताका बरें कटींग केला आनी पळोवंक सामकें बरें दिसता. बरें आमी 3-4 हांगासर फोटो काडले आनी हांगासर फोटोज बीन एकदम बेस्ट जाता. खूब एन्जॉय केलें मी एक्चुअली न्ही म्हाजे प्लॅन आसलेले डिफरंट रेस्टॉरंट वचपाक मार्टिन्स कॉर्नर पण बरें जालें आमी हांगा येयले ते बरें आहा. वयर चडटा तेमी असो काड फोटो काड. हांगासर पळय बरें शेल लायला हेका हांगासर अर्द पडले बेस्ट आसा. कितले फोटो काडले न्ही तितलेच कमी हांगासर ना हे अशें दवरला बोट. तूं न्हाता तातूंत भितर फीश आहा व्हडले व्हडले तो चावतले. हांगासर पळय कोण आहा यो रे ती एवढा एक फोटो काडया. सो हांगासर पळयात बेस्ट स्नोमॅन बरें केला हांगासर आनी हांगासर न्ही हें पळयात आनी क्रीप केला बारीकशें हें पळय.